गीत घेऊया पेज नंबर 3 A5. Burgia bogdin somlia ngayon koron yeta Viswas dorun yeta Bapa mukar yeta Atmyan sodan Bapa Bozung yeta duka Atmyan sodan Bapa Bozung yeta duka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, जेजू आमकां नांवान वळखता. आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जशें ताणें मारिया मागदलेनाक नांवान उलो केलो तशेंच तो आमकां शेळ्यांक नांवान उलो कोत्ता. आमकां आपले कुडीचे सांदे करून तो आमचे सवे एक जाता. ह्याच पासत तो आमचो बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो. बावतिस्मा उदेशी ह्या ताच्या गवळीक कार्यान एक पाद्री माद्री आवय बापूय कशी आमकां वांटो आसा. जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आमी आमच्या शेळ्यांक वळखून तांकां एकचारांत सांबाळूंक ह्या एकचाराच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. आयज मिसाचे केरीत इंतेसा पासत मागुया. जो आपलो बर्थडे समोरमताव आनी देवाक दिनवासताव जोसिनो फर्नांडीस हे मीस भेटयला. फ्रांसीस शावेर नोरोना हाच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. तशेंच सान फ्रांसीस शावेराक दिनवासूंक मीस भेटयला. सॉलोमी स्टॅनिस्लॉस आनी जोझफ आनी कुटुंब, राणी आरोग्य मेरी, सिम्प्रोसा एंटनी, लुईस एम सागाया मेरी जोझफ आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या खास इंतेसा पासत मीस भेटयला. सेकुंदा आनी सिल्वेरियस पी जोझफ. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेव सदांच आंकवार मारीक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Moi madeva Sorgi ani shanti dalsha ishta samsari sarvespara deva sorgi charaya sorpodveda deva deva baba ami tuka namaskar kortam ami tuka dinvastam तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा.
शांती ताच्या इष्ट संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे मोयमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरस तूं आमकां संतोश भरीत कोत्ताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान संपोवंक दिवं नाका. बगर आमचो काळजाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सोदतल्या लागीं ताणें भीक मागशाक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सोदताले तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेताच्या जेसू क्रिस्ताचे नांवान चलोवंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताचे उजव्या हाताक दवरून ताका उबो केलो. थंयचे थंय ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलोवंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वखणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशीं बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो. आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती वजापून थटाकली. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो.
सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराक बाखाणात ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरी जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरीत जावं. ताचे चाकरा अब्राहमाच्या पुतां दुआनो तांणी विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरी जावं. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. तांणी अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरी जावं. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार कोत्तासतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी कोत्तात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजरेतका जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोडणाचें फॉर्मोण मारूंक दवरून दिलो आनी कुर्सार किळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली.
देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्यांनी शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितलो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपोतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जिविताचे यात्रेंत जेजू आमचो सांगाती. तो आमच्या दुखांत कश्टांत सांगात कोत्ता. जेजूचें आसणें सगळ्या घोडितांनी आमकां गोठाय दिता आनी बोळवंत कोत्ता. जेजूक वळखता, अणभवता ताच्या जिवितांत कुशालकाय आसा. जेजूक आमचें जिवीत सगळें उक्तें. ताका कांयच लिपलोलें ना आनी लिपोवंकूय जायना. जेजू सदांच आनी सदांकाल आमचे सोबे रावंक आशेता आनी ओत्रेकता. जिविताचे वेगवेगळे परिस्थितींनी जेजूचें हाजीरपण दूख पयस कोत्ता, कुशालकाय वाडयता. आमच्या जिविताच्या घोडितांनी जेजूच्या हातांत आमच्या जिविताचें समर्पण करुया. बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक वळखता, तांची गरज वळखून जाना. तो तांच्या दुखांत आनी सुखांत वांटो घेता. जेजू जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 10 वळ 11 ते 18 पर्यंत म्हणटा, हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. जेजू जाकेवाची गरज वळखता आनी ताका भेट्टा. कसली पिडा ती गमल्यार फावो तें वखद लावन येता. तशेंच आपले पोजेची वळख आसल्यार फावो ती पावलां मारूंक एक बरो गवळी ती पावलां मारता. आंकवार मारी एलिझाबेथीची गरज वळखता आनी तिका आदार करूंक धांवता. बागियोंत जुजे वाज श्रीलंकेच्या लोकांची गरज वळखता आनी आपलो जीव रिस्कार घालून तांचे सेवेक धांवता. हाकाच बरो गवळी म्हणटात. आयज आमी बागियोंत फ्रांसीस शावेराच्या जल्माचो दीस समोरुमतांव. ताच्या हाताखाल आसलेल्या सगळ्या लोकां पासत बरो गवळी कसो तो वावुरलो. तो यादनीक कसो भावार्थान आनी मोगान आपले पोजे बरोबर मीस भेटयतालो आनी पोजे मदें वावर करूंक जेजूच्या जेवणा वरवीं आपणाक बोळ घेतालो. जेजू ताच्या
जिविताचो माज जालो. जेजू ताका सोगोट जालो आनी जेजून ताका सोगटांक आपलो गोवाय कसो पाटयलो आनी आज तो आमचे मोदें सदांच आसा. हो भाग्यवंत आमकां आज लेगून जेजू दिता आनी जेजूक गोवाय जावंक आपयता. आमकां गोंयकारांक खेरीत भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपुरबायेचो भाग्यवंत ताचेर आमकां खूब भावार्थ आसा. पूण आमचो भावार्थ ताचेरूच सोंपोवंक जायना. तो दाखयता ते वाटेन आमी चलूंक जाय. एकचार घडून जेजूची वचूंक आनी ताचो फळ कसो आमचे कुटूंब भावार्थान तिरावंक आनी समाज नवसरूंक आयज आमकां दर एकल्याक फावो ती बोळ आनी कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 34 C14. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळ्याचे सोडवणेची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयतां. ती तूं दोयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करूंक ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वरत्या दोबाज्यान आमी कोची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें.
देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, povit, povit. Navaraco servis por tu sorg ani samsar bola tuja voi bava sorgi tu ka soy Sorbes por oči navieta eta tako soy sorgi tu ka soy बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jezu tuže moronami somoromta, tuže puno život porami porgota, tuža enjak ami odreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोन दुता, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमच्या सोडुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताळयेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 47 D1. आमची मोदल्या कोणाक ता लागल्या, आत्मा आमचो सुको
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, प्राचीत काळांत काळजाच्या ओतरेकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतम्याचे दोंडवणेन आमच्या आदल्या पातकी चालींत आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी समोरमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमी आतांच घेतल्यान. तांच्या बोळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळीशें कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटां. आमेन. वचून येयात, तुमकां शांती दिता. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून येयात. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक. गीत घेवया पेज नंबर 240 U20.